एके वटेन मंत्रिमंडळ फेरबदलाचेर तनावडे वेगळेच नाटक रंगोवन सांगता आणि दुसरे वटेन एका फाटोफाट एक आमदार दिल्ली वारी करतना दिसून येतात. पहिली भलायकी मंत्री विश्वजितान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. ते उपरांत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, दाजी साळकार, जीत आरोलकार आणि प्रेमेंद्र शेठ हांचे सयत दिल्ली पावलो. आणि आयज पळयत जाल्यार पेडणेचो आमदार प्रवीण आर्लेकारूय दिल्ली गेला. आमदार आणि मंत्र्यांच्यो एका फाटोफाट एक दिल्ली वारी सुरू आसात. ताका लागून मंत्रिमंडळ फेरबदलाची शक्यताय न्हयकारपाक येना. ते गेले आता कशें जालें की जैसलमेर राजस्थान हांगासर जीएसटी काउन्सिलची मिटींग आसा आज आनी काल म्हाका दिसता तांकां फायनान्स मिनिस्टरान सगळ्या मुख्यमंत्र्यांची येणारे बजेट सेशन जे आसा बजेट सेशनाच्या निमित्तान तांकां उलोवपाक आपयलें आनी त्यामुळे त्या हातूंतल्यान ते वयता आसतना तांच्यांनी ते 3 जाण आमदार जे आसा ते तेचे बरोबर गेले. आतां पयर 2 आमदार 3 आमदार पयर पार्लिमेंट सेशन हांगा आयले दिल्ली आनी त्यामुळे कितें आसा ताका दिसता की पळोवंक जाय. हांवें सगळ्यांक सांगिल्लें आसा जेन्ना पार्लिमेंट कारण ह्या वेळाचेर अधिवेशन नासलें आमचें तेन्ना वेळ मेळ्ळो. जेंकां बजेट सेशनाक जर हांगासर टायम मेळ्ळो जाल्यार हांव खूब जाणांक सांगलां. तेच्या पयलीं सुभाष फळदेसाय आनी जीत आरोलकर आयली. पळोवंक जाय न्ही वचून थंय गेल्या नंतर लक्षांत येता की कशा पद्दतींतल्यान डिसिप्लिनान थंय चलता म्हणून. म्हणजे पार्लिमेंटांतूच जशें चलता तशेंच अशें चलूंक जाय. सो द वे ऑफ डिसिप्लीन ते पळोवपाक मेळटा. आमी गोंयानूच पळयता ते आमी गोंया भायरूय कितें जाता तें पळोवंक जाय. आनी त्यामुळे दोनूय विशय जे आसा तातूंत चूक जायना. मुख्यमंत्री ते वाचपाचें तेंच्यांनी तांकां बरोबर केलें. विश्वजीत वचून प्रायम मिनिस्टराक मेळ्ळो कांय चूक ना. त्याचो पंतप्रधान फाल्यां तो वचून जर खरगेक मेळिल्लो किंवा राहुल गांधी जाल्यार क्वेश्चन मार्क. मागीर प्रश्न म्हाका विचारपाक जाता तो वचून मेळ्ळो ना न्ही. तो स्पेशली वचून तांकां मेळ्ळो तांच्यांनी तांकां पोर्ट्रेट तांचो जो कोणी तरी एक बरे हातीन केल्लो आसा म्हणजे म्हाका दिसता पेंटींग केल्लें आसा ती तांच्यांनी तांकां भेट दिली. अर्बन डेव्हलपमेंट मिनिस्टर एक खट्टर आसा तेंची तांच्यांनी भेट दिली. ते कांय चूक ना. इट्स व्हेरी गुड. वचूं जाय. बरेच जाण वयतात न्ही. तेचे पयलीं आनी कोण तरी मंत्री वतात. मदीं म्हाका दिसता आनी कोण तरी वचून येता. काय प्रॉब्लेम ना. थोडे वयतात थोडे आमकांय मेळून येतात. आमी आसले ते पयलेवर येतात. मंत्रिमंडळ फेरबदलाचा आणि ह्या वेगवेगळे जे आहे त्याचा हे नाही. काल कोणीतरी सांगितलं की रोहन आहे. रोहन होता इकडेच आणि मी म्हटलं की एखादं जर असं जर करायचं असेल तर मी गोव्यात आलोच स्वतः. समजा खरोखरच जर मंत्रिमंडळामध्ये बदल व्हायचा असता तर तिकडे मला पण थांबवलं असं ना. सुलेमान सिद्दकी क्रायम ब्रांचेचे जेलींतल्यान पळून वचपाचो प्रकार पुलीस खात्याच्यो त्रुटी दाखोवन दिता अशें तानावड्याचें म्हणणें. पळयात. एक म्हणजे ती जी पळून गेला ती चुकच होती. कारण ती लॅब्स जे आहे ते पोलीस डिपार्टमेंटनं कसं लॅब्स आला कारण ते बरोबर नाही. आता कसं असतं की सरकार आल्यानंतर प्रत्येक गोष्टी सरकारवर येते पण त्याच्यामध्ये हे असं झालं की मी कोणीतरी एक काँग्रेसी कोणीतरी एक पत्रकार परिषद घेतली होती आणि म्हटलं की आम्ही कर्नाटका गव्हर्नमेंटला शोधून आणायला सांगू किंवा आम्ही मदत करू वगैरे. मला वाटतं यांनीच पुढे लपून ठेवलं की काय हा प्रश्न होतोय ना. त्याने पळून गेला हे चुकीचं आहे. चुकीचं इन द सेन्स लॅब्स आहेत डेफिनेटली. त्यामध्ये कुठं चूक झाली ही पोलीस डिपार्टमेंटनं शोधून काढायला. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.